मयुरेश वस्त माचयेचेर युवा महोत्सवाच्या ह्या मटवान युवा देव युवा तुमच्या मुखार खेळयता. कविंद्र फळदेसाय लिखीत एक बारीकशें नाटकुलें जेची थीम दिल्ली युवा महोत्सवाच्या आयोजकांनी थोडे आमचे थोडे तुमचे. आनी ह्या सर्ती खातीर ह्या नाटकुलेचें नांव दवरलां हांव येता. जिचे दर्शन मेळचे म्हूण तुमी हांगा झगडटात ती देवी हांव. कितें जिचे दर्शन हांकां मेळचें न्हय म्हूण तुमी पेटल्यात ती देवी हांव. हे कितें देवी म्हूण गाभाऱ्यांतल्यान भायर येता. सारकें आमी बसयतात थंय बसपाक जाय आनी आमी बस म्हणटात थंय बसपाचें. तुमी बसयतात ती मुर्ती ती आयकता तुमगेले हांव न्हय. ए तुका पयलींच सांगता तुजी काणी आयकपाक आमी ना हांगा. हांव कितें काणी सांगना. मागीर कितें जोक सांगता. बरें देवी खंय आसता तुमची. देवी सगळ्यात आसता सगळ्यात. मागीर त्या देवीक भेटपाक तुमी हांगा कित्याक आयल्यात तर. समजत नाका मदेकच हांव देवी म्हणटा आसता मदेकच देवी आनी हेच विचारता. अरे हांव सांगता देवी आसता सगळ्यात जळी स्थळी नाटकात पाशाणात सगळ्यात. पूण तिजो राबितो तो देवळात. तिने कितलेय टूर करूं तिजो परमनंट रेजिडंट तो हो. वा म्हजे बद्दल बरीच म्हायती आसा मरे तुका. तूं हांव देवी सगळ्याक आसता ती. हो म्हजो रेजिडन्स बरोबर. विश्वास बसना तर पळयात मरे भितर वचून देवी आसा काय ना ती. खरेंच पळयात भितर वचून आतांच वचून पळयता. देवळान देवी आसा काय ना तें पळोवपाक. 10 ते 50 वयोगटाच्या बायलांक देवळां वचपाक मनाय आसा. राव गो तुजी एज कितें. 18. वाव क्वायट इंटरेस्टिंग. कितें तुजी एज गो पूण ती म्हाजे खातीर देवीक तुज्या एजीन कांयच इंट्रस्ट ना. सारकें एक वेळ आमची घरां एंट्री मेळत पूण देवळांत ना. नो एंट्री. वा म्हजे घरान हांवें कोणाक घेवपाचें हें तुमी ठरयतलें. हांव देवी सगळ्याक आसता ती. हो म्हजो रेजिडन्स बरोबर. पटना जाल्यार पळयात मरे भितर वचून. ताका बरो धाडलो मरे भितर. तो ताचो पूण धाडलो ताका पिरियड्स येतात. बायलांक पिरियड्स येतात पण आमी तांकां देवळान घेनात. म्हजे देवळान हांवें कोणाक घेवपाचें वा ना घेवपाचें हें ठरवपी तुमी कोण. हांव देवी सगळ्याक आसता ती. कोण बंद कर मातशें. हो म्हजो रेजिडन्स. ओगी बस मातशें. अरे झालं कितें हें कितें जालां. अरे बायलांक भितर एंट्री ना म्हणटा तो. तशें न्ही रे मूर्ती थंयच आसा पूण फूट कित्याक बडबडटा. पळयल्या सारकें कांयच साजवाना. म्हणून येता पण अशी म्हणटा कितें बडबडटा तें कोणाक कळटा. ओगी मुर्ती थंयच आसतली. देवी मात हांगा आसा. देवी म्हणून कितें प्रूफ. हांव सांगता न्हय. बेट्ट सांगली म्हण जायना चमत्कार करून दाखय. म्हाका चमत्कार करपाक जमना. आमच्या देवीक कळटा चमत्कार करपाक. आनी तूं देवी जाल्यार तुय चमत्कार करून दाखय. बाराय काळ मुर्तीचें दर्शन घेवपी भटाची आज म्हज्या प्रत्यक्ष दर्शनान कितें अवस्था जाली ती कळ्ळी मरे. आनी तूं कितें कमी. म्हजे पांयाकडेन दवरिल्ले नाल्ल तुज्या पसऱ्यार कशें पावतात रे. आनी तूं कित्याक लिपता रे थंय. हांव बी लिपता. आत्तां म्हाका देवळान सोदपाक गेल्लो तेन्ना भटाले ताटांतले पयशे फारान भायर आयला. आनी चमत्कार जाय. मागीर तूं भायर कित्याक आयली तर. तुमचे वागण्याक आनी विचारांक विटून भायर सरले हांव. आमी तर आमचो हक्क मागपाक भायर आयल्यात आनी मेळ्ळो ना तर हिसकावन घेवपाचें बरोबर. हय दादलो मनीस टायट जावन देवळान गेल्यार चलता. ताची कसली आनी कितली बुरशेपणां माफ. मासीक बाई येतात तो वेलो चलनात. कित्याक हो शरीर धर्म. मागीर आमच्या देवीक आवडना ते. अजिबात आवडना. हांवें सांगलां. शास्त्रांत बरयला. खंयची शास्त्रांत.
आणि बरयलाच आसत जाल्यार तें शास्त्र निर्माण केलें मनशान ताचे गरजा प्रमाण आनी ताका जाय तशें जाच्या ताच्या सोयी प्रमाण जो तो अर्थ लायतात हांगा तुमी तुमच्या सोयी प्रमाण अर्थ लायला मासीक पाळी येता त्या बायलांनी देवळांनी येवप ना कित्याक म्हणजे आमची देवी आवडून ते पुरातन काळान चलत आयले ते अशेंच चलूंक जाय हे कोणे देवीन सांगला कितें ना मुद्दा आमकां खबर आसा पुरातन काळान मनीस नागडाच भोंवतालो मागीर आतां हे कपडे कित्याक आतांय नागडेच रावत मरे येवूय फुडें चलयात आता तूच सांग तूय एक बायल मनीस हय तुकाय आमचे बरोबर देवीक गोंय नासता मातशें शास्त्रान सांगला ना हे तुम्हीच ठरयला तुमच्या सोयी प्रमाणे अरे आमची देवी भ्रष्ट जातली शुद्धीकरण करचें पडटलें तुमचे जे विचार भ्रष्ट जाल्यात न्हय ताचे शुद्धीकरण पयलीं करात पयलींच्या तेंपार बायलो 5-5 दीस बंद कुडीत बसताली शरीराक आराम मेळचो म्हणून ताचो देवस्पणा कडेन भ्रष्टपणा कडेन कांयच संबंध ना आणि आमकां कोणाचें कांयच आयकपाचें ना देवळान कोणाक एंट्री मेळची ना प्रवेश ना बायलांक हांगा प्रवेश ना आम्ही आमचो हक्क घेतल्या बगर रावचे ना हक्क मी सरचे ना कशाच फाटी सरचे ना तू खंय वयता स्वताक देवी म्हणटा आनी तूच तितल्या तें वता